मडगांवां बीपीएस क्लबाच्या जमनीच्या मालकी हक्कावेल्यान वाद सुरू जाला। क्लबान जमनीच्या सनदी खातीर अर्ज केला आनी हाका शॅडो कावन्सिल फॉर मडगांवान आक्षेप घेतला आनी ह्या प्रक्रियेन कारवाय करपा खातीर कायदेशीर याचिका दाखल केल्या। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। हो आमचो जो इश्यू जावन आसा म्हळ्यार कन्सर्निंग बीपीएस क्लब। आतां बीपीएस क्लब सगळ्या खबर आसा, जस्ट लायक बीपीएस क्लब इवन MCC क्लब जो आसा, MCC ग्राउंड जो आसा, हे सगळ्या आख्या मडगांवकारांक जगभर खबर आसा की हाका मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक नातें आसा। ते ओरिजिनल ओनरशीप म्युनिसिपालिटीचे म्हण कितलेशे आमचे सिनियर लोक अजून पासून सांगतात। आज कितें जाल्लें आसा की बीपीएस क्लब आतां न्यू प्रेजिडेंट इलेक्ट जाल्लो आसा, तांणी एक एप्लिकेशन मूव केल्लें आहा बिफोर द इन्स्पेक्टर ऑफ लँड एंड सर्वे रिकॉर्ड्स। एप्लिकेशन मूव केल्लें आहा की ओनरशीप जे रिकॉर्ड्स आहा, सर्वे रिकॉर्ड्स जे आसा ते बीपीएस क्लबा नांवान कन्फर्म करचे म्हण। आनी डॉक्युमेंट्स कितें ताका डॉक्युमेंट्स लायतात की हें कितें म्हणटा ते गॅझेट 1952 एक कितें गॅझेट लायला की त्या टायमार तांकां तो हँड ओवर केलो आनी बेस्ड ऑन दॅट एप्लिकेशन आनी जे डॉक्युमेंट लायल्या मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाकूय बी पार्टी केल्ली आहा तातूंत आनी हियरींग दवरला ऑन 11th मे। आतां आमकां जाण जावपा जाय की हें कशे भाशेन हें इतलो प्रायम लँड आसा तो ट्रान्सफर करपाक शकतलो ते बेस्ड ऑन द गॅझेट। कित्याक जेन्ना इवन सपोज गव्हर्मेंटान एक लँड दिल्लो आसा जाल्यार एक नोटिफिकेशनाचें लँड ओनरशीप जायना, ते ग्रांट आसता ऑर म्युनिसिपल कावन्सिलार रेजोल्युशन केन्ना गेल्लें आसता तें जाय आसता, जायते भाशेन डॉक्युमेंट्स आसता। आनी त्या कारणाक लागून आमी डिसायड केल्लें आहा की आमी ह्या केसी भितर इंटरवेनर जावचे म्हण। आनी त्या प्रमाणे आमी हांवें एक एप्लिकेशनूय फायल केल्लें आसा की आमकां इम्प्लीड करचें म्हण ह्या मॅटरा भितर आमी इंटरवेन जावपाक सोदता म्हणून। आनी कित्याक म्हणल्यार कित्याक मेन म्हणलें जाल्यार आतां सगळें खबर आहा बीपीएस क्लब जावं हे क्लब जे आसा ते कितलेशे कमर्शियल एक्टिविटी करतात आनीक मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक तरी कांय 1 रुपया मेळना तितून दोनूय लुकारांतल्यान। आनी जेन्ना हे लँड आत ट्रान्सफर करपाक एक मागतात, कन्फर्मेशन करपाक मागता आपल्या नांवान आनी तें जाल्यार वीथ वन डॉक्युमेंट की हँड ओवर केल्लो म्हण गव्हर्मेंटान। सो हेजेर पयलीं सद्या सिद्ध जाता हो एक टायमार गव्हर्मेंटाचो लँड आशिल्लो समजा हे दीस इज क्लियर कट। म्युनिसिपालिटी तो रिकॉर्ड सोदपाक गेलो जाल्यार लोकांक घाम येता की तो फायलच मेळना, दोनूय फायल मेळना सांगपाक जाय। कशे भाशेन डिसअपियर जाता की एक टायमार आसलो फायल आतां ना जाता। सो हितून कितें तरी फाटल्यान जायत शिजता अशें आमकां दिसून येता। आनी एक इंट्रस्टींग हें म्हणल्यार कितें, जो एप्लिकंट आसा योगीराज दिगंबर कामत हो प्रेजिडेंट बीपीएस क्लबाचो, हाणें एप्लिकेशन घातला आनी एड्रेस संद्रीत हॉटेल म्हणटा, आय मीन संद्रीत एपार्टमेंट्स एड्रेस दिला समजला 401/1 संद्रीत एपार्टमेंट सावदाद रोड मालबाट मारगांव गोवा। आमी जाणा ते प्रमाणे बीपीएसाचे रेजिस्टर्ड एड्रेस आहा बीपीएस क्लब समजा हे एड्रेसूय केन्ना चेंज जालें तें आमकां खबर ना। सो हितून आमकां आनी तितलें सस्पिशियस जाता कित्याक जेन्ना आमकां खबर आसा इतलें जे रियल एस्टेट मडगांव जाता व्हड प्रोजेक्ट जे आसा कोणाचे कितले सुमार हात सगळ्या हातून आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा, मडगांवकारांकूय खबर आसा। आनी फाल्यां हे बीपीएस क्लबाकूय खंय तरी रियल एस्टेट एंगल लागचें न्ही समजला आनीक मिसयूज जावचो न्ही ह्या खातीर आमकां चड इम्पॉर्टंट प्रत्येक मडगांवकारांक चड इम्पॉर्टंट आसा की बीपीएस क्लब ह्या हेजेर ओनरशिपाचेर इल्लें लक्ष दवरचें। कित्याक आमी पयलें आसा गार्डन आसत सुद्दां स्ट्रक्चर बांदता आनी तितून रेस्टोरंट दाखयतात, पार्किंग लॉट काडपाक सोदतात तितूंकूय रेस्टोरंट दाखयतात आनी रेस्टोरंट सपोज ते घालूंक मेळना जाल्यार ते प्रोजेक्टूच पाड पडटा। सो हे कोण बायले जे रेस्टोरंट चलोवपाक सोदता ते आनी कोण हेंकां असले प्रमोट करपाक सोदता हें सगळें मडगांवाक एक व्हड प्रश्नचिन्ह जाल्लो आसा। आनी त्या टायमार हे बीपीएस क्लबाचो जेन्ना हो इश्यू येयल्लो आसा हे आमी मडगांवकारां कडेन मागता हाजेर लक्ष दवरात, तुमी जाय जाल्यार इंटरवेनर जावा हांगा कित्याक फायनली इट इज द लिंक्स शो कळना हेजे मुखार डॉक्युमेंट्स मुखार येतकीर कळटलें एक्चुअल कोण ओनर आनी कितें तें। पूण आजच्या दिसा प्रत्येक मडगांवकारां हें जाण जावपा जाय की बीपीएस लँड ओनरशीप कोणाची ती। अशी कितें मेंबर आसा सगळे बरे डिग्री रेप्युटेड सगळे आनी सगळे वळखीचेच, तांचे कडेन आमकां वायटपणां करपाची म्हणजे कितें हाजो मेन हेतू कितें आसा इलेक्शन आतां मेन इलेक्शन आसा न्ही एक वर्सान, तर ते आतां लागींचे लागीं ह्यो असले सगळे चळवळ चलोवपाच्यो कितें तरी अशें घडोवन हाडपाचें मागीर सावय बाबान बोळा करपाचो आनी मागीर लोकांक ताचे प्रती वायट करपाचें। आतां ते सगळे बीपीएस क्लबाचे मेंबर वायट जातले अशें ताका दिसता
पूण कोण वायट जावपा ना सगळ्यांचें आमकां हें आसा पूण पूण मडगांवकारांक सगळ्या मडगांवकारांक हो सुचोवपाक सोदता की आपूण कितें तरी करपाक सोदता आनी हो येवन बॉम्ब मारता आनी सगळे पाड घालता पण तशें न्ही कितें करता तें न्ही अकलेन कर